आज कोट्यांनी पैसे खर्च करून पळय BSNL बिल्डींग बांदली आसा, ते बाकीचे ते स्टोर्स बांदले आसा, पण आज तेजी परिस्थिती इतली वायट आसा, बिकट आसा, सामकी कंडम जाला, सारकी बॅड कंडिशनान आसा. आमच्या हे भारतीय जनता पार्टीचे अंधभक्त म्हणटात, काँग्रेस पक्षान 60 वर्सां पयलीं कितें केलें काम. 60 वर्सां पयलीं हो हे कॉन्सेप्ट क्रिएशन्स ह्या काँग्रेस गव्हर्मेंटान हाडलें. उदाहरणार्थ कॉम्प्युटर्स, मागीर टेलिफोन कम्युनिकेशन्स, मोबायलाचे हे सगळे म्हणजे लोकांलो संपर्क जे तेजे पेरंट्स आसा जावं भाव भयणी भायर आसात गांवाची भायर, राज्या भायर, देशा भायर, तांकां म्हणजे उलोवन तेजे कडेन संपर्क येवं हाडून तांकां तेजे सगळे विचारपूस करपाक हें केल्लें. पण ह्या नव्या 10 वर्सां जो BJP सरकार आसा पळय तो, त्या सरकारान हे सगळे पाड घातले आसा. आज ह्या परिस्थिती ह्या बिल्डिंगेची परिस्थिती पळयात कितें जाल्ली आसती. हे फक्त हेजो फाटले हेतू कितें आसा, हे जे BSNL आसा ते जियो कडेन हँडओवर करपाचे फाटल्या रांतल्यान. जातले BSNL कशी वीक करपाचे प्रयत्न चल्ले आसा. आज सांगपा आमी BSNL काम केले कितलेशे कामगार जे जॉबा आसता ते बेकार तांकां बेकार पोटा तेजे हे हाडले आसा, कुराड हाडले आसा. जे पळय करपाक कोण कारणीभूत कारस्थानी आसा तेंचेर सखोल चवकशी जावपाक जाय. आज ह्या BSNLचे एडी व्हडलें ऑफीस कोट्यांनी इन्वेस्ट करून बांदलें आसा. हांगा कोण अधिकारी आसतलो, ह्या अधिकाऱ्याक चवकशी जावपाक जाय. तो इतली वर्स मागीर हेजेर कित्याक देखरेख करना, हे कंडिशनां कित्याक दवरना, हे सारकी चवकशी जावपाक, ताका पनिशमेंट जावपाक जाय.